मोगाळ बाबा भयणीनो, सव्या शतकान BC बिफोर क्रायस्ट इसोप नांवाचो एक गुलाम आसलो. वो इसोप ग्रेस देशांतले एका सामोस नांवाच्या जुंयेर रावतालो आनी ताचो दोनी जावन आसलो यादमोन. इसोप हो मास्टर स्टोरी टेलर, म्हणजे काणयो सांगपाक हुशार, आनी ताचे काणयांची क्वॉलिटी म्हणजे तो काल्पनीक आयडियाज वापरून मनशां न वापरता मोनजातीचे इमाज वापरतालो. म्हणजे मोनजाती वरवीं आमकां मनशांक आमच्या जिविताक जे कितें बरें जाय बोध दितालो. ते ताच्या काणयांच्यो प्रयार म्हणजे कितें तरी मनशाच्या जिविताक बरें लागू जाता तसले मुद्दे. आनी अशी ताची एक काणी आसली, रेडी फॉर एक्शन, म्हणजे कितें काम करूंक तयार. आनी त्या काणयेंत तो आमकां एक लिसांव शिकयता. ती काणी जावन आसा एक रानदुकराची. एक रानदुकर एका रुखार आपले हस्त दांत ताजतालो आनी तें पळोवन एका कोलो म्हणटा, आरे तूं तुजे दांत कित्याक ताजता? शिकारी बी कोण ना हांगा, तुका एटॅक करूंक कोण ना? तो रानदुकर ताका म्हणटा, आरे म्हाका कोणें एटॅक केलो, शिकारी येयलो, म्हाका टायम मेळचो ना म्हजे दांत पाजपाक, देखून हांव तयार आसता. केन्नाय कोणूय येवं, दुस्मान येवं, शिकारी येवं, ताचेर झूज करूंक हांव तयार आसां. आजच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां शिडकायता, तयार रावात, चतूर रावात. दोनी देव तुमकां मेळोंक केन्ना येतलो ती तुमकां खबर आसची ना. सो जो कोण तयार आसा देवाक मेळूंक स्विकारूंक, तो सुभागी. देवाची सेवा करचे शिवाय देव स्वता ताची सेवा करतलो. आनी अशेंच संवसारांत वायट आसा, देर इज गूड एंड इवल. वायटाचे देंवचार सेवक, आमचे बऱ्या जिविताचे दुस्मान, आनी बरें जिवीत देवाचें जिवीत. पयलीं सांगले भाशेन जशें दोयऱ्याचे उदकाचे फोर्स आमी गेट घालून बंद दवरता आनी ती जेन्ना गेट उगडटा तेन्ना त्या फोर्सान तें उदक व्हांवता. तो फोर्स इतलो आसता की सगळें कितें वाटेर येता तें नाश जाता. तेच भाशेन एका मनशा वरवीं संवसारांत पातक आयलें. आमचो मूळ बाप आदावांच्या वरवीं संवसारांत मरण आनी पातक. कित्याक? ताणें देवाची आज्ञा पाळूंक ना. देवान सांगलोले भाशेन तो जिवीत जियोंक ना. देवान सांगलोले भाशेन जिवीत जियेलो जाल्यार ताका सासणीक जिवीत मेळटलें आसलें. पूण देवाची आज्ञा मोडली, पातक भितर सरलें, तो मेलो, ताका मरण पावलें. आनी त्या पातकांतल्यान मरणांतल्यान आमकां वाटावूंक देवान आपल्या पुताक जेजूक धाडलो. सो एका मनशा वरवीं पातक आनी मरण आयलें, ते आनी एक दुसऱ्या मनशा वरवीं
आमकां पातकांतली सुटका मेळ्ळ्या आनी सासणीक जिवीत भासयलां देवान. सो तेच भाशेन ते सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर देवाक आमकां स्विकारूंक आमच्या जिवितान जेजू म्हणटा तुमी तयार आसूंक जाय सदांच्या जिवितान आनी तुमकां गोठाय आपण ताणें दिल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां तो पावता. आमी आमच्या बाप्तिजमान पवित्र आत्म्यांक घेतला, तो आमकां पवित्र आत्मो मार्गदर्शन करता. जेजूक आमी सेवता सदांच. सो जेजूय आमच्या बरोबर आसा आमच्या जिवितांत आमकां गोठाय दिवंक. त्या भायर सायबीण माय सांत मनीस आमकां हे सगळे आमची सेवा करतात. पूण जेन्ना आमी सुभागी जाता तेन्ना ते आमची सेवा करतले. जेजू म्हणटा हांव तुमचे बरोबर आसतलो, तुमकां कुशालकायेचें जिवीत दिवंक, स्वर्गीचें जिवीत दिवंक हांव सदांच तुमचे बरोबर आसा.